मार्क चॅप्टर 10 वर्स 27. तर जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक न्ही, देवाक सर्व संगती साध्य. नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 to 26. सरीसपर तुका आशीर्वाद देव आणि तुका सांभाळू. सरीसपर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुझेर पंखो. सरीसपर आपले मुखामळ तुका दाखव आणि तुका शांती देव. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परसळी जा, तुझो उजवाड आयला, सरीसपराची महिमा तुझेर परजळता. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 13. मळबा संतोषान बोब मार, पृथ्वे उल्हासीत जा, पर्वतानो आनंदान गायन करा, कित्याक सरीसपर आपल्या परतेक बुजवण दिता आणि आपल्या कष्टतल्या लोकांची दया करता. Deuteronomy chapter 28 verse 3 to 8. आशीर्वादित जातलोय तू शहरात, आशीर्वादित जातलोय तू गावात. आशीर्वादित जातले तुझे कुडीचे फळ, तुझ्या शेतांतले पीक, तुझ्या गोरवां पसरांची वस्त्रां, तुझ्या हिंडाची बोकऱ्या पिलां. आशीर्वादित जातले तुझे दाले आणि तुझे पीठ मळबाचे आयदान. आशीर्वादित तू भितर सरतना, आशीर्वादित तू भायर सरतना. तुझे विरोध उठलेल्या तुझ्या दुस्मानाक सरीसपर चलवितलो आणि तांकां तुझे अधीन करतलो. एक वाटेन तुझे विरोध आयलेले ते 7 वाट्यांनी तुझे मुखले पळून दमतले. तुझ्या कोठाराचेर आणि तुवें हाती घेतलेल्या सहकामाचे सरीसपर आपलो आशीर्वाद घालतलो. सरीसपर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तो तुझेर आशीर्वाद घालतलो.